सगळी आम्ही उभी राहूया. सुरुवातेक आम्ही गायन घेऊया A10 पेज 5 A10. देवामुखा उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोरा फावो नासतना फुंक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडलो सारा जिवो कोणू चुरो काशांका जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो काशांका जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बोगाळ बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमच्या चालत्या वावऱ्या धंद्यान आडगां नाडगां पयस करून क्रिस्ती तत्वाची गोवायकी दिवया. आमी सगलीं वावराडी आमी सगलीं वावर करता आनी वावर करून आमच्या कुटुंबाक पोसता आमचें उदार पोशण करता. आमी आमकांच विचार करुया जेन्ना आमी वावर करता कशे तरेन करता गाय. आमी सात्वीकपणान करता प्रमाणीकपणान करता वा आमी फोटींगपणान करता. आमच्या वावरांत आमी आडगां नाडगां करता. आयचो सेवा धर्म आमचो वावर करतना क्रिस्ती तत्वांक गोवायकी दिवंक आमकां आपयता. आमच्या वावरांतल्यान आमी क्रिस्ताक परगटूंक जाय. तो दिसा दिसपटी आमचो वावर करतना जेजूक आमी गोवाय दिवया. आमच्या उतरां पुण्यांतल्यान ताका परगटूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास करुया. सोर पदवीधार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकुवार मारये सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या
प्रार्थुया. हे मिसां भेटयता काझमिरो आनी सुनीता बोजीस हांच्या इतिहासा पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण आमी मागुया. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबाताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूंक. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाव. बागयोंत पावलोन तेसॉलिनिकारांक बरयलोली दुसरी चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, सोम्या जेजू लागीं आमकां आसा त्या एकचाराचे नांवीन आमी तुजे लागीं विनोती कोत्ता आनी प्रार्थून मागता तें हें. देवान मानून कशी जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यांत, पूण तुमी तशी जियेतात खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक सुदारणी जोडात. सोम्या जेजूचे सोतेन आमी तुमकां दिलोली आज्ञा तुमी तोर जाणात. एकामेकाच्या मोगान संबंदीन आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयलां. आनी आख्ख्या मेसेडोनियेन सगळ्या भाव भयणां सोरी तुमी तें करीत आयल्यात तें खरें. तरी आसतना तो ओदीक आनी ओदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. हांवें तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जोन एकल्यान आप आपलें काम कोरचें. तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. अशें बायल्या मनशाचे नदरेन तुमी मानसुकीन जियेतल्यात आनी पेल्याच्या आदाराची तुमकां गरज पडची ना. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमच्या हाताचेर वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळीं म्हणुया. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पोरवत रचून येवच्या आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावच्या आदीं सासणांतान सासणा पर्यंत तूं देव. आमचो जबाब. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मनशाच्या पुता दुवानो चलात पोतून ह्या एका उतरान मनशाक तूं पोतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता. अशा तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. आमचो जबाब. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूं दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सोरेस्परा केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय.
तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. आमचो जबाब आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दीस उजवडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासोशी कोर. तुज्या चाकरा खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तुमकां दाखय. ताच्या भुरग्यांचेर तुजे मोगाचो प्रकाश फाकय. आमचो जबाब आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसूं. मातेवा पोरमोणे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सुर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोड्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावरड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दिता. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशें केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले तांकां मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 21 दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुडगुडोवन म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भायर आनी हुनेत घेतलोल्याक आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्ता, हांवें तुका ओनीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय म्हाका दिवंक कशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, ओ हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली.
सुम्याचे शिव वर्तमान वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमच्या वावरा दोन्यान आडगां नाडगां पयस करून क्रिस्ती तत्वांची गोवाय दिवया. म्हणल्यार आमच्या वावरांतल्यान आमी जेजूक परगटुया. आमी सगळीं एका कुटुंबान जल्मताव, कुटुंबान वाडटाव, कुटुंबान शिकताव आनी दर दिसाक आमचे जिवीत जियेतना वेगवेगळ्या मनशा संबंदी आमी आमचे जिवीत जियेताव. वी आर ऑल इंटरडिपेंडंट. म्हजें जिवीत दुसऱ्या मनशाचेर धरलेलें आसा. जेन्ना हांव दुसऱ्या मनशाक आदार करता, दुसऱ्या मनशाच्या गरजाक पावता, दुसरोय मनीस म्हज्या गरजाक पावता, म्हज्या आदाराक येता. आनी हे भाशेन आमची वाड जाता आसतना आमी सगळीं वावर करताव. आमी वावर करताव आमच्या कुटुंबाक पोसपाक, वावर करताव आमचें उदार पोसण करपाक. आनी हो वावर करतना आमच्या जिवितान नाडगां पयस करून जेजूक गोवाय दिवंक आमकां आपयल्यांत. मोगाळ बाबडीनो, आमी वेगवेगळे तरेचो वावर करताव. कोण ऑफिसान काम करता, कोणाच्या पोसरो आसा, कोण टिचर कशी काम करता, कोण इंजिनियर कसो काम करता, कोण आनी जायते वेगवेगळे आमी कामां करताव. आनी आमच्या कामांतल्यान आमी देवाक आर्गां दिताव. आमी जायते पावटी हांगासर बाजारांत सकाळीं जायत्या मनशांक पळयताव. हे मनीस वावराक लागतात. आमी म्हणटाव दिसवड्याचे मानाय ते. तांकां कोण घरा लागीं कामां करता, आनी खंय कामाक व्हरता आनी सांजे वेळार तांकां परतून धाडटा. आनीक वावराडी आसात जे आमच्या कुटुंबांनी काम करतात. थोडे आसात आमी म्हणटाव परमनंट वर्कर्स, थोडे आसात टेम्पररी वर्कर्स. आमच्या वावर धंद्यान आमी वावर करतना आमी कशे तरेन करता गाय. जेन्ना आमी कोणाकूय आमच्या घरांत वावराक हाडटाव वा वावराक लायताव, कशे तरेन ह्या वावरा लागीं आमी कोबलात करता, कशे तरेन आमी वागताव गाय. ताका आमी सारकें पाग दिताव, ताजे सगळें आमी बरे तरेन वागताव गाय. वा ताका आमी त्रास दिताव, ताका आमी चड वाव दिताव. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक पयशे दिताव, जुरान पयशे दिताव, पूण उपरांत आमी परतून परतून ताच्या फाटी लागताव गाय. तूं म्हाका परतून पयशे दी. वा ताचे कडचो आमी जायतो जूर घेताव गाय. जायते कोण दूद विकतात आमी म्हणटाव त्या दुदान उदक घालतात, आनी साकर विकतात, साकरेन आनी कितें घालतात, तांदूळ विकतात, तांदूळ आनी कितें मिक्स करतात. हे भाशेन जायती आडगां नाडगां आमी करताव. जिवितान प्रामाणीकपणान आमी जिवीत जियेनाव. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन तागडेन जगताव, आमी तागडेक वजन लायताव, हे भाशेन आमी दुसऱ्यांक फटयताव. मोगाळ बाबडी नकोय, एका गांवांत एक घडणी घडली. गोविंद नांवाचो कोण एक पसरकार आसलो, आनी हो एक फामाद पसरकार, आनी जायतो लोक ताजे कडल्यान खंय सामान घेतालो. आनी खंय त्याच गांवान रामू नांवाचो एक शेतकामती आसलो. ताजे लागीं खंय 2 गायो आसल्यो, आनी दर दिसाक खंय ह्या शेतकामताची बायल दूद काडून खंय बटर करताली. आनी सकाळच्या वेळार खंय हो रामू बटर घेवन हे पसरकाराक दिवंक येतालो. 1 कील बटर दितालो, आनी खंय हो पसरकार ताका 1 कील गंव दितालो. आनी खंय 5 वर्सां एके भाशेन ताणें हो कोबलात केली. हांव तुका बटर दिता आनी तूं म्हाका गंव दी. आनी एका दिसाक खंय हे पसरकाराच्या मनांत एके भाशेन एक दुबाव आयलो. हो शेतकामती म्हाका 1 कील सारकें बटर दिता काय, आनी ताका लागून खंय ताणें इतलीं वर्सां तें जगूंक नात. सकाळच्या वेळार हो रामू ताका बटर दिवंक आयलो, आनी तो गेल्या उपरांत खंय ताणें तागडेन झोकलें.
पळयत जाल्यार 900 ग्रॅम्स आसलेले 100 ग्रॅम आमी म्हणटा उणें आसलेले बटर आनी खंय वेगी वेगी धांवून गेलो पंचायतीन गेलो फुडाऱ्याक सांगलें की हो शेतकाम ती म्हाका नाडटा इतलीं वर्सां तो म्हाका उणें बटर दिता ताचे तुमी नीत करात सगळे फुडारे आयले खंय शेतकामत्याकूय आपयलो आनी एके भाशेन तांची जमात चालू जाली आनी तेन्ना खंय हे सरपंचान ताका विचारलें तूं ताका नागयता तूं ताका फटयता तूं ताका सारकें बटर दिना आनी तेन्ना खंय हो शेतकामती अशें म्हणूंक लागलो जोगपाक म्हजे लागीं ताकडी ना जोगपाचें मेशीन म्हजे लागीं ना पूण हांव कितें करता तो म्हाका 1 कील गंव दिता ते एके वाटेन हांव दवरता आनी दुसरे वाटेन हांव म्हजें बटर दवरता आनी हे भाशेन जोगता आनी तेन्ना तांकां गमून आयलें की हो बसरकार ताका 900 ग्रॅम गंव दितालो आनी ताकाच लागून ताका 900 ग्रॅम बटर मेळटालें आनी सरपंचान खंय ह्या पसरकाराक एके भाशेन कास लायली आनी ताका गांवांतलो पयस घातलो मोगाळ बाबडीनो जायते फावटी आमी आमच्या वावरांतल्यान लोकांक नागयता फटयता आमी सात्वीकपणान आमचो वावर करिना पवित्र पुस्तकान आमकां जायते मनीस मेळटात जाणें वावर केलो मोइजे जावन आसलो एक राखणो मागीर पेद्रू जावन आसलो नुस्तेकार मागीर पावलू जावन आसलो एक टेंट मेकर जेजू जावन आसलो एक तोवई मागीर माथ्यो जाक्यो जावन आसले टॅक्स कलेक्टर आनी जायते फावटी हे टॅक्स कलेक्टर लोकांक नागोवन फटोवन तांचे लागीं चड दुडूक येताले पूण आयचो सेवादोर म्हणटा आडगां नाडगां पयस करुया आमच्या जिवितांतल्यान आमी क्रिस्ती तत्वांक गोवाय दिवया बोगाळ बाबडीनो आयचे पयलें वाचप काय बरें आमकां म्हणटा जिवितान वावर करात जिवितान त्रास काडात वावर करून तुमचें पोट भरात आनी हो भाग्योन पावलू तेसोलिनकारान कित्याक संदेश दिता काय ताका खंय कोणें सांगलोलें जेजू येवचो जालो जेजूचें दुसरें येणें येवचो जालो आनी ताका लागून हे लोक बेकार रावून जेजूक घेवंक रावताले आनी तेन्ना भाग्योन पावलो तांकां म्हणटा तुमचो वावर करात तुमी बेकार रावूं नाकात आनी शेवटाक तो म्हणटा those who don't work have no right to eat जी कोण वावर करिनात तांकां जेवपाचो हक ना जी कोण वावर करतात तांकां जेवपाचो हक आसा आमच्या जिवितान आमी वावर करून आमच्या कुटुंबाचें उदार पोसण करूंक वावरुया जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमी वोपार आयकल्या एक दोनी आसा आपल्या मोड्यांत वावर करूंक वावरड्याक आपयता आनी तांचे लागीं कबलात करता तूं कितलोय वावर कर हांव तुका 1 दिनार फारीक करतलो सकाळच्या 9 वाजता उपरांत दनपारच्या 12 वाजता 3 वाजता आनी 5 वाजता ताच्या मोड्यांत वावर करूंक वावराडे येतात आनी जेन्ना वावर सोंपले उपरांत जे पयले वावराक येयल्ले ते चिंतताले आपणाक चड पाग मेळटलें पूण तांकां एक सारकें मेळटा आनी जे कोण शेवटाक आयिल्ले तांकां एक सारकें मेळटा कारण दोनी म्हणटा हांवें तुमचे लागीं कबलात केल्ली हांव कोणाकूच ओनीत करिना हांव तुमकां सगल्यांक एक सारकें दिता बोगाळ बाबडीनो आयचो सेवा धर्म आमच्या जिवितान मानून घेवया जंयसर आमी वावर करता बरे भाशेन प्रमाणीकपणान स्वतान वावर करुया आडगां नाडगां पयस करुया जे कितें वायट करता जे कितें आमी फटयता तें पयस करून आमच्या जिवितांतल्यान क्रिस्ती तत्वांक गोवाय दिवंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया
आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी काळोखान जियेतल्या ओन भावार्थ्यांक स्वर्गा राजाची वाट दवरूंक सृश्टी दिवंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. वावर धंदो चलयतल्यांनी देवबिरांतीन आनी प्रमाणीकपणान तो करूंक आनी हे पोरी देखीवंत क्रिस्ती गोवाय दितले नमुणे जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आयच्या त्रेजनाचे इतेसांव भेटयतल्या काजमिरो आनी सुनीता बॉजीस तर तांचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुभाम आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. ओगेपणान आमच्यो खासगी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. जायतीं आमची भाव भयणां पिडीन कश्टवतात, तांकां पेकोवणी फाबो कर म्हूण. जायतो लोक जायते तरणाटे बेकार आसात, तांकां वावर धंदो दी म्हूण. जायते कुटुंबांनी शांती ना, सवशकाय ना. जायतीं काजारी जोडयां भुरग्याचे देणेक आशेतात. ही सगळी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. भूमोगाळ बाप्पा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या वावरांतल्यान तुका गोवाय दिवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C23 पेज 38. C23. Che le piccosti vaura dal tau papai chavisa amcha tata gosti rupa amcha tata gosti rupa kallo loros buicha fola Ottau papai chavisa Amci calzin soria rupa Amci calzin soria rupa Osmal dunia voltana su Amritai tu britoi lolo Insai sodam tu camiti Orpilo lentu shirosmi Osmal dunia voltana su Amritai tu britoi lolo Insai sodam tu camiti Orpilo lentu shirosmi Vostu soglio visvatulio Aici samanul vetlio Girun vetlio, morun vetlio Girun vetlio, morun vetlio Amci vengin nectai corda Soglio cio ai smotur vetlio Ani tu cadoria vota Ani
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयली आमच्या आनी आख्खी पवित्र विचार सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बाप्पा, तुजे पुर्जेचो ह्यो योद्न मानून घे. हातून तुज्या भोगताक भेटयलेल्या दिसाक तुजे मोहिमेक आमी तो भेटयताव. ह्या योद्नाच्या गुणान आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलें निरंतर योन जावं दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबाराव. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें ताचे भाग्यवान जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povit, 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 dolbarazo, sorvespor Dios. Sorgani sonsar, bolia tuja vojvovan, Osana u sorgi, Osana u sorgi. Sorvespora cenavi, etato subagi, Osana u sorgi, Osana u sorgi. सर्वेस्परा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण ससूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त गियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे सत समोर पोची. तेच पुरीचे बोण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड. Somia, ami odokata, आनी एक आशितले पियेता. तितले पावली तूं परदेसो, तुझे मरण परगटाव. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या
आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाबो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खाईन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बाप्पा, सिमियाव आमच्या आदारी गवणी बाप्पा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत ते सगल्या आमच्या भाव भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मृता आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाबू कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळ्ळे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणा पयल्या सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, a person of other faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या कालसांत शोंक वेतना गायन घेवया. D43 पेज 71. D43.
तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका नेणार मनशाक शिकोवन मुखेलोल्यांक जेवण ताणेलोल्यांक पिवोवन पिरिवोतांक इलाज गोडशेवोतांक आदार दुखे जाल्ल्यांक उजवण उदारता सांगागून तुका आमची गौरव तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका कालसा तुस्वार फाकून मेलार फाकवाय घालून वाचुकलोल्यांक सोडून हातून परतून हाडून तुजी दया मोया आनी बापाचो मोग सगळ्यांक जगून दिवून तुका आमची गौरव प्रार्थुया बो मोगाळ बापा आतून तुझ्या भक्ताचो उगडास करून ह्या देवीक जेवणान आमी वांटो घेतला हे खालत्या उण्या अंधाकाच्या सोऱ्याच्या रुपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां तें स्वर्गार कुणांनी न्हय पूण तुका रूप रूप बघून आमकां मेळोशी कोर हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी बसुया. त्रेजनाच्या मिसाचो वेळ परी सकाळी 5:30 वाजता, 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8 वाजता
9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाचें इतें सांग भेटूंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सविनर मुक्त आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात, ज्या भाग्य दातुनीचे इमाज सेरप्यान हातान धरून आनी तशेंच वेगवेगळीं पुस्तकां मेळटात. भाग्योंत आंतोनीचे इमाजी वेगवेगळे कडेन आमी दवरलेल्यो आसात. 2 माटवांत, बॅन स्टँडांत, एक इगोर्जेंत, एक उजवे हाताच्या कॉरिडोरांत आनी एक हॉला लागीं साकिस्तीन भितर सरता थंयसर. जी कोण हॉलान आसात वो कॉरिडोरान आसात ताणें तिचो उमाव घेवन भायर सरचें. इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कॉन्फ्रार भाव आमी कुमन्याव दितात थंयसर हाडून दवरतले. कुमन्याव घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची. जी कोण आमच्यो सिस्टरी आसात आनी थंय बसल्यात ताणें साकिस्तीच्या भायर इमाज दवरल्या ताचो उमाव घेवचो. तुमी इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेची फुडलीं व्हडली सायडीची 2 दारां आसा तातूंतल्यान भायर सरचीं. न्हय म्हूण मदल्या दारांतल्यान आमचे कॉन्फ्रार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ किरीत भाशेन आमी पाळची. आमी जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक घेवन येतात, ताणीं आपली मोटरां इगोर्जेच्या कंपाउंडार हाडूं येता. तांकां देवून मोटोर पार्किंग लॉटान दवरचें. व्हीलचेर एसिस्टंट तांकां पेंडॉल हातून हाडून दवरतले. स्टेज आसा थंयसर तांकां केरीत आमी आर्म चेअर्स दवरल्यांत. फकत ताणेंच बसचें, दुसऱ्यांनी ताचेर बसचें न्हय. आमचे 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडार, पूण तुमी लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमचे 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान दवरचें. आमचे कॉन्फ्रार भाव तुमकां सांगतात ते आयकात. पार्किंग लॉटांत तावन आमचे इगोर्जेन येवपाक एक केरीत वाट तयार केलेली आसा. तुमी तिचो वापर करचो. तुमकां कावन्सिलींग करूंक सिस्टर सेंड्रा आसा. सोमार ते शुक्रार पर्यंत ती आसतली. कोणाकूय तिका मेळूंक सोदता जाल्यार तिका मेळून तुमी एपॉयंटमेंट घेवचो. तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. जेन्ना पावस झडटा तेन्ना तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट भायल्यान आमी स्पेशल स्टँड्स दवरल्यांत, ताचेर तुमी लांबुयात. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यांत, तुमी ते घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचे स्टॉल माटवा भायल्यान कोणशाक आसा. बागयोन कार्लो आकुतीस आनी बागयोन देवशायम पिलाय हाच्यो ह्यो 2 इमाजी आमी घेतल्यात. कोणाकूय त्यो स्पॉन्सर करची कशें आसा ताणें त्यो करूं येता. ऑफिसान आमच्या क्लर्काक सांगचें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचो आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्योन आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे.
म्हज्या उश्क्या कोंदीतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हजी गरजूक त्यो कर. आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ओंसोऱ्यांच्या बागयोन आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुणी जावंक ते निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन. Satatoni Utsuryacha Boga Portugal Sotu Onod Vortota Tuja Krontar Kerta Boga Baluk Shisu Raya Zorasa Tuja Krontar Kerta Boga Baluk Shisu Raya Zorasa Krista Vace Shasu Kore Dekutue Da Kundile Semna Doria de Pregar Kele Maslir voi sono te ai corre Semna Doria de Pregar Kele Maslir voi sono te ai corre